बिकॉज सर हांकां फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब्स दिलेत पूण आयज तेंची एज 50 to 55 आहा म्हणजे सर्विंग टायम तेंचो गव्हर्मेंट एज अ सर्वंट कांयच म्हणल्यार 5 वर्सां 7 वर्सां किंवा 10 वर्सां आसा. सो हे जेन्ना 10 वर्सां सर्वीस करता तेंकां कितें तरी सरकारान प्रोविजन केला पेन्शनाचे ऑर प्रमोशनाचे कित्याक प्रमोशन आफ्टर 10 years 15 years जाता पूण हे तेंकां सर्विंग पिरियड 10 वर्सां मेळटा किंवा 7 वर्सां मेळटा. सो तेंकां प्रमोशनाक स्कोपूच ना आनी तेका लागून ते प्रमोशनूय तेंचे जावंक शकना आनी प्रमोशन जालें जाल्यार प्रमोशन एक पार्ट जालो दुसरें पेन्शन तेंकां मेळटलें की ना. बाबजी तारोलकर हांणी जो प्रश्न विचारला टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर विच इज रजिस्टर्ड इज 438 इलिजिबल नाशिल्ली भितरली 40 आनी नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज 398. नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर द फ्रीडम फायटर्स हू हॅव स्पॉन्सर्ड द जॉब टिल डेट 373 आनी आता चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स अवेटिंग एम्प्लॉयमेंट इज 25. स्पीकर सर ऑन लॉंग पेंडिंग इश्यू गोंय स्वतंत्र जावन आयज 63 वर्सां पुराय जाली आनी 63 वर्साच्या कार्यकाळात हे फ्रीडम फायटर्सांचेर खरें म्हणजे अन्याय जाल्लो. म्हज्या सरकारात स्पीकर सर पयली फावटी 398 लोकांक जॉब दिलो कारण फाटले फावटी केन्नाच अशा पद्दतीच्या फ्रीडम फायटर्स भुरग्यांक केन्नाच जॉब दिवंक नासले. पयले फावटी आमच्या सरकारात दखल घेतली आनी मॅक्झिमम जाणांक जे आहा पळय न्ही C आनी D कॅटेगरीचे जॉब जे डायरेक्ट स्पॉन्सर करता ते दिले. स्पीकर सर तांकां फक्त 2% आसताले पण आमी ठरयलें की एकदम हो कोटा जर सोंपोवपाक जाय आसत जाल्यार तेजी पर्सेंटेज थोडीशी वाडोवची पडटली म्हणून मदीं आमी 10% घेवन सुद्दां म्हणजे मदीं इतक्यो इरेग्युलरिटीज आशिल्ल्यो. मदल्या पयलींच्या सरकारान तर हे पोस्ट भरूंकूच ना तांकां फ्रीडम फायटराचे पडूनच वचूंक नासलें म्हणजे तांकां पडून कांयच पडून वचूंक नासलें. पयलें म्हणजे कशें आहा गोंय स्वतंत्र जालें ताच्या उपरांत बाबा फ्रीडम फायटरांचें डेडिकेशन ह्या गोंया खातीर आशिल्लें हें तांकां लक्षांत घेवपाक जाय आशिल्लें. स्पीकर सर जवळपास हे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही पयले फावटी अशा पद्दतीची स्कीम शॉर्टलिस्ट करून आता फक्त 25 जाण उरल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी जे 10% म्हटल्यार ते 25 जाणांचो जर जालो आसत जाल्यार येता ते 19 डिसेंबर पर्यंत ह्याय 25 जाण तेय बी ते थोडे जाण एलिजिबल नाशिल्ले आनी ह्याय 25 जाणांक नोकऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत दिवन ही स्कीम आमी सोंपयतले. बट तांणी जो प्रश्न विचारला स्पीकर सर की ताजें म्हणणें आसा की जाला कितें ताजें म्हणणें बरोबर आसा. हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 51 वर्सांचेर हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 52 वर्सांचेर तांकां नोकरी फक्त जी आसा पळय न्ही 8 वर्सांची नोकरी मेळटली. पण एक गजाल आसा गव्हर्मेंट सर्वंट जॉयन जाल्या उपरांत ताका ज्यो फॅसिलिटीज सगळ्यो आसा त्यो सगळ्यो मेळटल्यो तितून वेगळ्यो आनी कांय ना. म्हणजे तूं जें म्हणटा पळय न्ही ताका पेन्शन मेळटली जो गव्हर्मेंट सर्वंटाक एक्चुअल मेळटा ती सगळी मेळटली. आतां ताका जी कमी सर्वीस मेळ्ळी पळय 52 वर्सांचेर जबाबदार ताका जबाबदारी हे ओके तांकां जर पयलीं दिल्लें न्हू रे जाल्यार ताच्या पेक्षा तांकां चड वेळ तरी सर्वीस मेळटली आसली. पयलीं तांच्यांनी कांयच करूंक ना म्हणून तांकां आतां कमी सर्वीस मेळ्ळी. त्या खातीर आमच्या कडल्यान जें कितें आसा ती सगळी मदत तांकां जाल्ली आसा. ह्याय 25 जाणांक हांव तुका विश्वासान सांगता कारण तांच्या आमी क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्स करून दिलां एज रिलॅक्स करून दिला. पयलीं तर म्हणजे कितें जाल्लें हें लिस्ट थोडेशें आतां स्ट्रीमलायन केलां. पयलीं एका घरांतले 3 जाण फ्रीडम फायटरांचे 3 भुरगे जाल्यार तिगांयकूय दिल्ले पण आतां जेका एकूय जॉब मेळोंक नासलो ताका सोदून काडून पयलीं दिला आनी उरलेल्याक जाय जाल्यार मातसो राव बाबा दिता तुका दिवना अशें म्हणूं ना. जे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांनी 3 जाणांनी रजिस्टर्ड केलो जाल्यार 3 जाणांक दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. म्हणून म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर उरलेल्या तूं म्हणटा तशें तांचे जे बेनिफिट्स आसा ते तांकां मेळटले. चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर हांच्याच भुरग्यांक नोकरी दिवपाची आसली तो म्हाका दिसता तेणी सारकी वाचूंक ना ती ओके. त्या खातीर भुरग्यांच्या भुरग्यांक नो नॉट फॉर द ग्रँड भुरग्यांच्या भुरग्यांक करपाची अशी इच्छा आहा तेंची भुरग्यांची भुरगीं न्हू भुरग्यांक ग्रँड चिल्ड्रन्स. स्पीकर सर ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फायटर्स आमी त्यांचो आदर करता आनी तांच्या भुरग्यांक दिवपाची किंवा तांची सगळ्यांची पेन्शन दिवपाचें काम आमच्या सरकारान सदांच केलां. भुरग्यांच्या भुरग्यांक जॉब हे जे आसा पळय ती दिवपाची स्कीम ही देशात खंयसरूच ना. 438 have registered for that particular scheme. 236 were employed. And as per your answer, 25 people are remaining to be recruited. 438 minus 236 is 177 that had registered plus 25 makes 202. So as of now, the fate of 202 freedom fighter भुरग्याचो fate 202 as what is registered.